नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साहित्यकार्य कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज आमी एक म्हत्वाच्या प्रश्नाचेर चर्चा करपाक हांगा आयिल्ले आसात आनी ते म्हणजे आमच्यो ज्यो नगरपालिका जावं पंचायती जावं जाका आमी स्वायत्त संस्था म्हणटात, लोकल सेल्फ बॉडीज म्हणटात, त्यो सारक्यो चलतात काय कितें गोंयाक. मेन म्हणजे त्यो कश्यो चलपाक जाय आनी त्यो ज्या तरेन चलपाक जाय तशे तरेन चलतात काय कितें, लोकांचे प्रश्न, लोकांचे गाराणी ह्यो संस्था तडीक व्हरतात काय कितें. आनी हाजेरूच चर्चा करपाक आमी आपयल्यात ते कुंकळे नगरपालिकेचे आदले म्हणल्यार कुंकळी नगरमंडळ सद्याक बरखास्त जाल्लें आसा आनी ताजेर प्रशासक नेमिल्लो आसा. ताका लागून ते आदले नगरसेवक उदेश नायक देसाय हांकां आपयल्यात. उदेश येवकार तुका. उदेश, ही चर्चा म्हणजे कोणाचे आरोप करपा खातीर किंवा हाजे खातीर अशें जावचें न्ही, पूण एक म्हाका सांग, तुमी जेन्ना कुंकळेचेंच उदाहरण घेवया, तुमी जेन्ना वेंचणुकेक उबे राविल्ले तेन्ना तुमी कितें एश्युरन्स दिल्ले आनी कितें एश्युरन्स दिवन तुमी जिखून आयिल्ले? तूं एकच न्ही, बाकीचेय हे म्हणटा तुका. जेन्ना हांव इलेक्शनाक उबो रावपाचें हांवें चिंतलेलें तेन्ना हांव किमान 21 वर्सांचो भुरगो. आनी 21 वर्सांचो भुरगो कारणान हांव तेन्ना म्हाजी इंजिनियरींगची पदवी घेतालो. आनी तेन्ना हांवें समर लोकां फुड्यान गेलो आनी सांगलें की पळय, आयज म्हाका हांव तेन्ना खंयच्या पार्टेचे जॉयन जाल्लो नासलो आनी खंयच नासलो, खंयच्या अपक्ष आसलेलो. आनी लोकांक सांगलें की पळयात, आयज तुमी म्हाका निवडून हाडात, कारण हांव लोक विचारपाक लागलो म्हाका की तुमी एकटो निवडून येयल्यार तुमी चेअरपर्सन जातले, कितें चेंज जातलें काय म्हणून. पण हांवें तांकां स्पश्टपणेन जाप दिल्ली, पळय ह्या फावटी म्हाका निवडून हाडात आनी हांव ऑपोजिशनाक रावन लोकांचे प्रश्न उठयतलो. आनी खंय तरी सेम जालें. जेन्ना हांव दिसलो की हांव जिखून येतलो म्हणून, तेन्ना म्हाका अप्रोच जाले, खंयची एक पार्टी अप्रोच जाली आनी तेणें म्हाका आपलो कॅन्डिडेट असो नेमलो. आनी तेज्या नंतर नेमून येतकीर तेंचो हांव त्या म्हणजे तेणी जो नगराध्यक्ष केल्लो ताका हांवें तेंको दिलो. म्हणजे आमच्या तूं गुणांक नाका, काँग्रेसीचो युरी सांगता आसलो मुखार हांव. आनी युरी आलेमावाक हांवें साथ दिलो. आनी खंय तरी अशे 6 म्हयने 7 म्हयने अशे इश्यू जावपाक लागले की जे नगरसेवकाक खंय तरी काडपाक जाय आसले ते खंय तरी दाबोवन दवरपाचो प्रश्न जावपाक लागलो. इश्यूज जे आमी मागीर येवया. म्हजो पयलो प्रश्न आशिल्लो की तूं गेलो जालो, बाकीचे जे उबे राविल्ले, जे जिखून आयले, ते लोकांक कितें एश्युरन्स दिवन जिखून आयले काय म्हणून? गूड गव्हर्नन्स, स्मार्ट कावन्सील हेज्या टॅग लायनीचे अंडर सगळे निवडून येयल्ले. पूण आज व्हडलो प्रश्नचिन्ह पडटा, हें स्मार्ट कावन्सील उरला काय म्हणून. कारण तुमची जर कुंकळेक पयल्यार कुंकळेक कांयच स्मार्ट ना, कांयच जालें ना, कांय स्मार्टच ना. आज खंय तरी अशे चेअरपर्सन निवडून हाडटा, अशे चेअरपर्सनाक थंय टेबलार बसयतात की तो मुखार सरत ना. तो खंय तरी फक्त म्युनिसिपालिटी लोकां कडल्यान टॅक्स कलेक्ट करपाचे आनी स्टाफाक पगार घालपाचो ह्या हितून भितरूच नेमलेलो आसा. मुखारले लोकां खातीर कितें करपाचें, लोकांचें डेव्हलपमेंट कितें, हें आज खंय दिसना. सो तूं म्हणटा की सद्याच्या तुगेलें कुंकळेच जर उदाहरण घेतलें जाल्यार त्या तुगेल्या कुंकळेचे हे फकत लोकां कडल्यान टॅक्स करपाचो आनी जे कोण स्टाफ आहा तांकां पगार घालपाचो. ताजे भायर लोकांचे कांयच हे जावं ना, कांयच डेव्हलपमेंट जालें ना लोकां खातीर. म्हळ्यार कसो गूड गव्हर्नन्स म्हळ्यार कशें, लोकां खातीर बऱ्यो फॅसिलिटीज मेळपाक जाय, बऱ्यो खंय तरी तेंचे आधार जावपाक जाय. तो आधार जालो ना. आज खंय तरी इन्कम सर्टिफिकेट काडपाक येयल्यार सुद्दां तांकां शाबत सांगता आमचो स्टाफ आसा तो. बर्थ सर्टिफिकेट काडपाक येयल्यार सुद्दां बाकी 10 सुमार बर्थ सर्टिफिकेट काडपाक येयल्यार नो आपल्या आतां कंप्युटर चलना, 12 नंतर यो. हो आज हे आमी लोकांक अश्युअर केल्ले की आमी लोकांक खंयच्या परिस्थितीन त्रास जावपाक दिवपाना म्हणून. पूण तो त्रास तरी पसून लोक भोगता, कारण खंय तरी चेअरपर्सनाचे कंट्रोलूच ना म्युनिसिपालिटी. उदेश तूं फकत कुंकळचो जरी नगरसेवक आसलो, तूं बाकी कडेनूय भोंवता आसतलो. हय. बाकीच्यो नगरपालिका आसात आनी कुंकळची नगरपालिका आसा, कितें डिफरन्स आसा काय? बाकीच्योय तश्योच चलतात? पळय, जसो हांव दुसरे कडेन भोंवला ते किमान चेअरपर्सनाचो कंट्रोल तरी ह्या म्युनिसिपालिटीचेर उरता. आज हांवें म्हाजो
जेन्ना हांव फाटीं जेन्ना भुरगो आसलो तेन्ना जो कंट्रोल आसलो पळय ते ह्या फावटीचे 2 चेअरपर्सन जाले, डॉक्टर लक्ष्मण नायक आनी लँड्री मास्करेनस हेणी दवरपाक पावले ना. ना पूण लक्ष्मण म्हणटा पयलीं आशिल्लें तो चेअरपर्सन. चेअरपर्सन केन्नाय जाल्लो नासलो. पयलीं आशिल्लो ना केन्नाय जाल्लो नासलो, तो फक्त कावन्सिलर जाल्लो. हां. सो अशें दिसून येयलें की ना हें जावचें ना म्हणून आतां. पूण एक म्हाका सांग, आतां तुमचे कुंकळचे थोडे प्रश्न हे करे. कुंकळी जर पळयले जाल्यार आतां सद्या कुंकळे एक तेंपार कुंकळे म्हणजे सामके वॉरियराची भुमी, सामके झगडपी, सामके खंयच्या अन्याय जाल्यार फुडें येवपी अशी एक वळख आशिल्ली. आज जर कुंकळेची वळख आसा जाल्यार पोल्युशन आशिल्ली सिटी. हाजे शिवाय म्हणजे तुमगे ते शौर्यान दाखयताले हे दाखयताले कांय ते हे ना. आतां ते सगळे हे करून पुसून करून आज जर कुंकळेची जर वळख जाल्या जाल्यार पोल्युशन आशिल्ली सिटी हो हे जाला. सो हेजो नगरसेवक म्हणटा तुका कितें दिसता आनी हे कित्याक लागून जालें? हो तुजो जो तुमी स्टँड घेतला कुंकळेचेर हो अत्यंत बरोबर आसा आनी हांवूय मानतां. कारण साबार गोंयच्या लोकांक दिसता कुंकळचें पोल्युशन. एक ते इंडस्ट्री आसतल्यो. पयलीं लोकांक कितें दिसता की वयर जे वारो काळो वारो वयता, काळो धुंवर वयता तेजे खातीर एअर पोल्युशन जाता काय म्हणून. तेजे व्यतिरिक्त वॉटर पोल्युशन जाता. वॉटर पोल्युशन म्हळ्यार कशें, आज साबार ज्यो इंडस्ट्री आसात ते सगळो आपले वॉटर वेस्ट जो आसा तो सगळो कॅनलान सोडटा. एक मेजर हे. आनी दुसरें जी कॅनलाची लायन आसा फ्रॉम आकामोळ टू कारोजें ह्या लायनीचेर साबार इल्लिगल रूम बांदल्या. आनी ह्या इल्लिगल रुमांचे मायग्रंट जवळ जवळ 500-600 मायग्रंट रावता. तेंचे कॅनलान तेणी कितें केलां, सेप्टीक टँक डायरेक्ट बुराक मारला आनी कॅनलान सोडल्या. सो सिवरेज सगळी ह्या कॅनलान वयता आनी आख्ख्या साबार कुंकळ पोल्यूट जाता. साबार म्युन्सिपालिटीचे इनफॅक्ट म्युन्सिपालिटीचें रेजोल्युशन आसा ते इलिगल कन्स्ट्रक्शन आसा तेजे नंबर विड्रॉ करचे, आयलेले नंबर दिल्ले ते, उदक आनी लायटीची कनेक्शनां कट करची. पूण खंय तरी चीफ ऑफिसर जो स्टँड घेयना. आतां तो चीफ ऑफिसर स्टँड कित्या खातीर घेयना हें चीफ ऑफिसराक खबर आसतलें. कारण खंय म्युन्सिपालिटीचे ते इल्लिगल नंबरूच विड्रॉ जायना, उदका कनेक्शन थिंगाय लेटरां पावना. आज खंय तरी एक गॅप उरता. कावन्सिलर कितें जाय म्हणटात म्युन्सिपालिटीन आनी चेअरपर्सन कितें चीफ ऑफिसर कितें करता हे तुमी जमीन आसमानाचो फरक उरता. सो असो तेंच हांवें तुका पयलींच सांगलें की चेअरपर्सनाचो कंट्रोलूच ना म्युन्सिपालिटीचेर. ओके. ना आनी एक कशें कंट्रोल ना म्हणल्यार कित्याक लागून ना? इज इनकेपेबल म्हणून ना काय आनी खंयच्यानी प्रेशर येता म्हूण ना? पळय एक सादार पयचेच एक इशू जाला आसतलो. त्या इशूचेर हांव सांगता तुमकां. म्युन्सिपालिटी लास्ट मिटींग म्युन्सिपालिटीन एक रेजोल्युशन घेतलें. रेजोल्युशन घेतलें फक्त टायप मारपाचें आनी ट्युरिझम डिपार्टमेंटाक धाडपाचें आसलें. एक शिगम्या कमिटी फॉर्म करून आमी चिंतयलें की म्युन्सिपालिटीच करतले शिगमो आनी तेका ट्युरिझमाक धाडटले म्हणून. पूण खंय तरी 2 दिसांनी सगळे कावन्सिलर, हांव नासलो भायर, म्हाका भायर सोडून सगळ्या कावन्सिलरांक आपूण वयले युरीन आल्यामावान ऑपोजिशन लिडराच्या ऑफिसांत पणजे आनी ते डिसिजनूच चेंज करपाक लायले. किंवा अशी थोडी डिसिजन जाली ती हिंगा डिसिजन जातात पूण तो रोखडो सांजे मायती सकाळ फुडें मिटींग जाली जाल्यार सांजे मायत्याचो वारका आपूण व्हरतालो घरा कडेन आनी थिंग डिसिजन चेंज करपाक लायतालो, हें चेंज करपाक लायतालो. सो इंटरफिरन्स जाताले, सामकी इंटरफिरन्स जाता. तुमी पळय कशें आसा, युरीक एक लेटर वयता म्युन्सिपालिटीची मिटींग जेन्ना कॉल आवट जाता पळय तेन्ना एक लेटर वयता. तुका जाय तुजे कितें प्रश्न मांडपाक जाय तूं येवन म्युन्सिपालिटीच्या मिटींगेक मांड. तूं तांकां सगळ्याक पणजे आपून किंवा वारका आपून हे प्रश्न मांडनाका. हे सगळ्यांचे उजीर जावपाक जाय न्हू कितें तें. तर हो तुजो एक जालो, एक तुजो पोल्युशन जालो. हय. दुसरो म्हणटा तुजे आतां जे कांकणा मड्डी तो प्रोजेक्ट येता पळय तो लोक तो येदो व्हडलो मेगा प्रोजेक्ट येता. वेरोडा येता तो येता आनी थंय लोकांक तो नाका. अशें आसतना बसून एकदां ताजें लायसन्स म्युन्सिपालिटी हें करता काडून वता परत ताका लायसन्स मेळटा. हे अशें जाता कित्याक लागून? पळय कशें आसता जाणा, हितून सांगपाचें म्हणल्यार कशें जेन्ना ग्रामसभा जाता पळय तेन्ना सगळो हो जो रेजोल्युशन आसता ते लोकांक कळटा, म्हळ्यार लोक सगळे जमतात. पूण ही पद्दत म्युन्सिपालिटी ना. म्युन्सिपालिटीची कशी 14 जाण कावन्सिलर येयले, मिटींग घेतली जाली. ना पूण म्युन्सिपालिटी तुमगेली मिटींग आहा ती लोकां खातीर उक्ती नासतात? उक्ती असतात. तिची दुसरें सांगता न्हू तुमकां. म्हाजो जेन्ना मी कावन्सिलर निवडून येयल्ले तेन्नाच्यान एक स्टँड आसलेलो
की खंयचोय प्रोजेक्ट येवं, मेगा प्रोजेक्ट येवं, खंयचोय प्रोजेक्ट येवं, कोण प्लॉटिंग करूं, कोण हें करूं कितें अशें बिल्डिंगा बांदूं, हे सगळी हेजी कन्स्ट्रक्शन लायसन आसा ती म्युन्सिपालिटीच्या मिटिंगेक अप्रुवल जावनी म्हणून. आज खंय कसो आसा ते म्हाजे वडान ना, तरी पसून आमकां फ्युचराक शॉर्टेज जातली, उदकाची लायटीची शॉर्टेज जावंक लागतली. सो आमी प्रपोजल दिल्लो की ते मेगा प्रोजेक्ट आसा ते सगळे कावन्सिलाच्या मिटिंगेक रेजोल्युशन घेवन पास जावचें म्हणून. पूण आयज पर्यंत एकूय रेजोल्युशन घेवन हो पास जायना. हो खंय तरी कशें आसा, हे बिल्डर लॉबी जी आसा पळय ते खंय तरी भायर ना एक म्हाका सामकें सर्वसाधारण एक प्रथा आसता की खंयचोय प्रोजेक्ट आयलो हय तो तुजो कावन्सील मिटिंगेक येता, कावन्सील मिटिंगेक डिस्कस जाता. तो जायना. अशें कित्याक लागून? तोच जायना कारण खंय तरी ते हे आसात बिल्डर आसा डायरेक्ट MLA कॉन्टॅक्ट करता, MLA CEO का डायरेक्शन दिता कर रे म्हणून. हेजे खातीर जायना. ना आतां तूं MLA हें करता, निमाणे कडेन तुमकां जिखोवन दिल्ल्यात लोकांनी. हय. MLA काय कावन्सिलर करतात. हय सो जबाबदारी तुमची. हय. तो आमचे फुडें पावत ना. तुमचे पावना म्हणल्यार एक तर हाजेर कितें तें आमचें सगळे हातूंत भितर एक रुलींग म्हण आसता, एक ओपोजिशन म्हण आसता. हय. सो अशें जेन्ना तेन्ना ओपोजिशनान बोवाळ मारपाचो आसता. तो तुमच्या कित्याक जायना? हां कशें आसा, हितून आयज कुंकळ्ळें नगरपालिकेतून तुमी बारीकसो 5 वर्सांचो सराव घेतलो जाल्यार तेन्ना 2 पॅनलां आसलीं. हय. एक BJP, एक काँग्रेसीचे एक BJPचे आशिल्ले. हय. हे BJPच्या पॅनलान आयज पर्यंत ह्या काँग्रेसीच्या पॅनलान अशें वायट केलें म्हणून आजून एक तोंडान सुद्दां उलयलें ना. कित्याक लागून? हे उलयलां कारण हें सेटींग जाल्लें कडेन आसा भितर. आख्ख्या गोंयभर तर BJP आनी काँग्रेस तर वेगळे आसत, कुंकळ्ळ्यान नगरपालिकेंत एक जाल्ले कडेन आसा. CMाचो भावोजीच कुंकळ्ळ्यान नगरसेवक आसा, तो सुद्दां आज युरीचेर कांयच उलयना आनी ह्या चेअरपर्सनाचेर कांयच उलयना. ना पण कित्याक हांव तेच आमी लोकांच्या मनान तेच विशय आसा की हें अपोज जावपाक जाय आसलो ज्या टायमार, जो खरो अपोज जावपाक जाय आसलो तो कित्याक जायना काय म्हणून. ना एक जालें, हांव तुका परतूय एक हे आरोप आनी प्रत्यारोप जावचो परस हांव म्हणटा की इश्यूज आसात. इश्यूज खूब आसा. इश्यूज आनी एक आशिल्लो तो म्हणजे तुमचो थंय ज्यो फिश मिल हे येताले. हय. इतली फिश मिल येता, म्युन्सिपालिटी म्हणटा आमी तांकां परमिशन दिवंक ना. हय. थंय म्युन्सिपालिटी परमिशन नासतना थंय रोड तयार जाता, थंय बाकीचे हे जाता. सो हे कितें हितून सुद्दां एक मेन म्हणजे एक म्हाका आनी एक हें जाय, आमचे फिश मिलाचो प्रोजेक्ट जावं किंवा बाकीचे इंडस्ट्रियल पोल्युशन जावं, कुंकळ्ळे म्युन्सिपालिटीन हाजेर आपलो स्टँड घेतला. स्टँड अमकोच आपलो स्टँड हे केन्नाय डिसायड केला. पळय आज सद्याक एक चित्र कुंकळ्ळ्या नगरपालिकेचें तुवें पळयलें जाल्यार तितून कशें आसता ना, कितेंय तर बांदता नगरपालिकेच्या प्रॉपर्टीन जाल्यार नगरपालिकेची परमिशन जाय आसता एज अ कन्स्ट्रक्शन लायसन. TCP कडल्यान लायसन्स जाय आसता, टेक्निकल क्लियरन्स जाय आसता. ह्या व्हडलो प्रकल्पाक बांदचे पयलीं त्या मनशान कितें केलें की जवळ जवळ 8 मीटर व्हडलो रस्तो त्या प्लॉटाक पावयलो पयलींच, कारण TCPक दाखोवपाक हो प्रपोज रोड हो जाल्ले कडेन आसा म्हणून. पूण आमी जेन्ना ह्या चेअरपर्सनाक विचारलें, चेअरपर्सनाक म्युन्सिपल इंजिनियराक विचारलें, म्युन्सिपल इंजिनियर आपले एक गोश्ट सांगता की जेन्ना रस्तो बांदता तेन्ना म्युन्सिपालिटीची परमिशन नाका, रस्त्याची वयर कितें बांदलें जाल्यारच म्युन्सिपालिटीची परमिशन जाय म्हणून. पूण हे खंय तरी लोकांक घुस्पान उडोवपाचें, तांकां जाय पूण खंय तरी घुस्पान उडोवपाचें, हो प्रश्न कुंकळ्ळे म्युन्सिपालिटीन चल्ला. तुजे हातूंत भितर आमचे तूं आतांच हो आमचो फिश मिलाचो प्रोजेक्ट हाताक लागून की लोकांचो इतलो बोवाळ आसा, तुजे आमचे पोल्युशना खातीर जे म्हणजे ते वास येता, हे जाता, मागीर ते सगळीं शेतां पेड्ड्यार जाल्यार ते सिवेज तुमचे वचून अशें म्हणून लोक सद्दां म्हणजे एक जवळपास म्हयन्याक 2दा तरी रस्त्याचेर येतात. हय. म्युन्सिपालिटी हाचे कांयच करून गेलें ना, पडोवन गेलें ना, कारण म्युन्सिपालिटी आपलो स्टँडच क्लियर ना. हांव तुका तेच लोक प्रेशर हाडनात परत म्युन्सिपालिटीचे प्रेशर हाडले. तो युरी सांगता की आपण 10 दिसां भितर करतलो, असेंब्ली भितर इश्यू काडटा 10 दिसां भितर जातले, 100% जातले. पण 2022 आज पर्यंत ते सेम वास, सेम पोल्युशन, सेम एअर पोल्युशन. 2022 न्ही ते
ते पळोवपाक गेले ना 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 हे आतां सद्याच्या एमएलएचेच हांव उलयतां हांव सद्याच्या एमएलएचेच उलयतां 1990 साकून पण हांव उलयता आसतना हे 2022 स्टार्ट करता सांगता तुमकां एसेंब्लीन इश्यू जाता प्रेस कॉन्फरन्स जाता ट्वीट जाता अश्युरन्स जाता पयर आनी कुंकळे पीच बांदला कुंकळे त्या दिसांनी मिडियाक सांगला 10 दिसां भितर आपूण अल्टिमेटम दिता म्हूण सरकाराक खंय अल्टिमेटम पोल्युशन खंय कांयच ना उदेश आनी एक सामको म्हत्वाचो प्रश्न जातूंत भितर मेन म्हणटा तुमचे इलिगल कन्स्ट्रक्शन्स हय म्हणजे हो प्रश्न एकले बायलेक NOC दिल्ली ती रिवोक केली आनी हेका लागून ती हो प्रश्न कोर्टाक पाविल्लो हायकोर्टान पावलेलो हायकोर्टाक पाविल्लो हायकोर्टान डायरेक्शन दिल्लें हय की सीओची चवकशी जावची सीओन कशें दिली ताजी हय दुसरें कुंकळ्याक हय जी इलिगल कन्स्ट्रक्शन्स आहात ताजे लिस्ट तयार करून कोर्टाक सबमीट करचें म्हणून हय हाजें अशें कितें जालां काय म्हणून एक म्हणटा आनी एक सांगता तुका जर आतां लिस्ट तयार केल्या तुवें अर्दी कुंकळी दिसता म्हाका हें आसतली इलिगल आसतली हय कितें इनिशिएटीव जाला कारण हो जेन्ना हें आयलो ते आमची ऑर्डर आयली हय तो जो कोण सीओ आशिल्लो ताका ट्रान्सफर केलो आनी ताका म्युनिसिपालिटीला काडलो आनी पंचायती घालो हय सो हे जर पळयलें जाल्यार कितें सिरियस आसा हे जाला इलिगल कन्स्ट्रक्शन्साचे सर्वे जाल्या कितें जाला कित्याक हायकोर्टाचे डायरेक्शन हायकोर्टाचें डायरेक्शन सुद्दां आसून आयज पर्यंत ह्या म्युनिसिपालिटीन कांयच जालें ना कारण कशें आसतना जेन्ना चेअरपर्सन विजिलंट उरतलो चीफ ऑफिसर विजिलंट उरतलो आनी म्युनिसिपल इंजिनियर विजिलंट उरतलो तेन्नाच ही म्युनिसिपालिटी सुदारतली आज कशें आसा कोणें कंप्लेन दिली कोणें आज एक हांवें समज तुजेर कंप्लेन दिली इंजिनियर कितें सांगता तूं इंजिनियरा फुडें वयता बाबा आपल्याचेर कंप्लेन दिला तोच इंजिनियर सांगता तूं एक कंप्लेन तेजेर दी क्रॉस कंप्लेन घाली आनी ती खेळोवया म्हणटा म्युनिसिपालिटीकच अशी कुंकळेची गत चल्ला ना पण एक अशी जर चल्ल्या हय कितले कावन्सिलर आहा तुमचे 14 कावन्सिलर 14तले 14 कावन्सिलर थंय आसा ते मोने कावन्सिलर सगळेच हांव सांगता तुका तूं धरून ना हांव प्रत्यक्षात प्रत्येक इल्लिगल कितें जाता प्रत्येक खंय तरी वायट कायद्याच्या भायलें जाता तेन्ना हांव आवाज काडटाच पूण म्हाजो एकल्याचो आवाज तो कशें आसा चेअरपर्सन म्हणटा की वोटिंगाक घालया तेराय त्या वटेन एकलो हांव भायर उरतां हेजे खातीर हांव सो तूं म्हणटा ह्यो सगळे हे चालू आसा कितें तें सारकें चलना हें जालें हाका इवन BJPचोय साथ आहा साथ आसात न्हू ना तेणी खंय तरी ह्या 5 वर्सां एक तरी प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक जाय तेंची कावन्सिलरांनी अशेंच जायना तशें जाता म्हणून तेंची एक प्रेस कॉन्फरन्स ना प्रत्यक्षात सीएमाचो भावोजी कावन्सिलर आसा तेणें तरी खंय स्टँड घेवपाक जाय आसलो एक प्रॉपर युरीचो किंवा काँग्रेसीचो अपोज म्हणून तेंय जालें ना सो हे जर सगळे पळयले हे खंय तरी सेटिंगच दिसता सगळे सेटिंग तुजे म्युनिसिपालिटी बरें आहा हांव आतां म्हणटा की निमाणे कडेन अशें जाता तेन्ना त्रास कोणाक जाता सामान्य लोकांक जाता म्हणजे कुंकळकाराक जाता कुंकळकारांक जाता सो कुंकळकारान केन्ना हाजेर आवाज काडना म्युनिसिपालिटीक येवन विचारलें ना मोर्चा हाडलो ना अशें कांय जावना ना कुंकळे 5 वर्सां खातीर एकूय फावटी मोर्चा म्युनिसिपालिटीचेर येयलो ना कारण एकच फावटी जेन्ना हांवें खंय तरी एक चेअरपर्सनाचेर चीफ ऑफिसराचेर कंप्लेन घातलेली की फायल्यो मिस जाता म्हणून म्युनिसिपालिटी फायल्यो शेणटा किंवा लॉग बुक ना म्हणून तेन्ना कुंकळचे चीफ ऑफिसरान DMAक बरयल्लें की हा उद्देश हो क्रिमिनल म्हणून तेन्नाच एक 400-500 जाणांचो आंदोलन कुंकळे म्युनिसिपालिटीन जाल्लें 2021 तेजे नंतर एकूय आंदोलन ना कांयच ना कारण लोकां पडून गेलना न्हू कशें आसता लोक एक ग्रासरूट लेवलाचेर कावन्सिलराक निवडून दितात आनी दुसऱ्या लेवलाचेर MLAक निवडून दितात हितून हे ग्रासरूट लेवल जो आसा पळय तो ऑपोजिशनान लोकांक एकठांय करपाक जाय आसलो लोकांक एकठांय करून लोकांचे विशय लोकांक घेवन वचपाक जाय आसलो पूण हे खंय तरी तळीत म्हळ्यात अशें दिसता अशें दिसून हेणी आतां सगळें आमचेंच ऑपोजिशन कावन्सिलर सुद्दां एक रुलिंगा बरोबर हात मेळोन आसात आनी हे लोकां पर्यंत पावयनात सो आतां हे हाजेर आमी आतां ही चर्चा थांबोवपाक हांव ही चर्चा करपा खातीर तुका आपयलो कारण एकच हें की कितें कोणाचेर आरोप जावचो किंवा ना म्हाका एक उदाहरण म्हणजे सगळ्या आमगेल्यो इतल्यो गोंयांत नगरपालिका आसात
ताचे भितर एक उदाहरण म्हणून नगरपालिकेचो कारभार चलता कसो 5 वर्सां पयलीं हें लोकांक कळचें हय म्हणून तुका आपयलां हांवें. हय सो हें जर पळयलें जाल्यार तूं जर पळयलें तूं म्हणटा तशें तूं आतां कितें तूं अशें म्हणटा मडगांव सारक्या हातूंत भितर ओपोजिशन जाता पूण तरी आसतना जे कोण रुलींग आसात तांचे हे चड आशिल्ले आनी ते आपल्या जाय तेच करतात. हय ज्या कडेन रुलींग आसा ते आपल्या जाय तेच करतात. म्हळ्यार ओवरऑल तुज्या एखादी तुजे कुंकळ्याक रुलींग आनी ओपोजिशन सगळ्याच एकठांय आसत. हय हय उद्देश एकलोच भायर आसा. हय पूण बाकी कडेनय अशेंच जाता. म्हळ्यार कितें रुलींग आसतेच न्ही माणकडे आपल्याक जाय तें. हांगा मडगांवां गार्डनाक भितर एक बिल्डींग बांदपाचो हें येता सो आनीक तो रुलींग तांचे चड आशिल्ल्यान तो पास जाता. हय सो हें जर पळयलें जाल्यार म्हाका एक सांग आतां परत रोखडेंच इलेक्शन येवपाचें आसा. हय आनीक जर आमच्यो म्युनिसिपालिटी अश्यो चलतात हय जाल्यार आतां कितें दिसता लोकांनी कितें करपाचें दिसता तुका? पळय एक मेन प्रश्न सांगता. लोकांनी ह्या फावटी कुंकळ्ळे नगरपालिकेकच हांव सांगता हय त्या मनशाचो बॅकग्रावंड पळयचो जो कोण उबो रावता तो. हय कोण रावता तो आनी तेणें ताका कितले पर्यंत थिंगा म्युनिसिपालिटीन वचोन काम करपाची क्षमता आसा ती पयलीं पळोवची. अशें पूण तूं अशें तर म्हणटा जाल्यार आतांचे जे कोण आसात हे तुगेले कितले 5 जाणां आहा मरे? 14 जाण 14 जाणां तातूंतले एक 5-6 जाण तरी हाजे पयलीं कावन्सिलर आशिल्ले न्ही ते कावन्सिलर 9 जाण आसले कावन्सिलर पयलीं. लँड्री आशिल्लो हय आनी पॉलिटा आनी पॉलिटा आशिल्लो आनी विदेश विदेश आशिल्लो ताज्या पयलीं हो आशिल्लो आमचो तुजो हो रे पयलींचो एंटनी पयलींचो चॅरपर्सन आशिल्लो पयर फर्स्ट लक्ष्मण आशिल्लो. हय सो एक 15तले 5 जाण हय हांकां एक्सपिरियन्स आशिल्ले हाजे पयलीं हे हय सो तूं म्हणटा की एक्सपिरियन्स आशिल्ले हे जर पळयलें आनी ते जर कांय हांव एक्सपिरियन्स म्हणना तांकां कितली काम करपाची क्षमता आसा तेंची कितली तांकां कित पर्यंत म्युनिसिपालिटी कंट्रोल करपाची किंवा कित पर्यंत म्युनिसिपालिटीचें काम करपाची कॅपेबिलिटी आसा तें पयलीं चॅक करपाक जाय. आज खंय तरी कोणाचेर अन्याय जाता तो अन्याय तो खंय वचोन एड्रेस करतलो तें तांकां खबर आसना. आज कशें आसा नांवां घेयनासतना हांव थोडी नगरसेवकाची कामां कारभार सांगता. कोणी घर बांदता तेचेर इलिगल कंप्लेन दिवच्यो हें इलिगल म्हणून कंप्लेन दिवची मागीर तांकां आपूण तो मागीर तशें सेट जावचो. ही प्रायमरी सद्याच्या ह्या कावन्सिलाची प्रायमरी हें मोडस ऑपरेटी SOP कळ्ळें. प्रायमरी कोणाचेर कंप्लेन ह्या व्यतिरिक्त म्युनिसिपालिटीच्या मिटिंगेक जर रिकॉर्ड जाला आसता एकूय प्रश्न किंवा एकूय हें आज पर्यंत ह्या कावन्सिलान कळ्ळें ना. हांव क्वेश्चन करत जाल्यार दुसरे कावन्सिलर म्हाका सांगता तूं ह्या क्वेश्चन कित्याक करता काय म्हणून. बट तांकां आज पर्यंत समजत ना रेजोल्युशनां कशी घेवप ती तांकां समजना. तांकां एक्चुली म्युनिसिपल एक्ट जो केन्ना वाचलोच ना. म्युनिसिपल एक्टा प्रमाणे कावन्सिलाक कितें रायट आसा चॅरपर्सनाक कितें पावर्स आसा हें केन्ना वाचलेंच ना. तांकां हाडून फायदो कितें? ओके सो जर हे जर पळयलें जाल्यार आतां म्हाका दिसता की आतां तूं म्हणटा तशें लोकांनी शाणे जावचें पडटलें. लोकांनी शाणे जावपाक जाय. कोण कितें निमाणे कडेन प्रत्येकाक एक आपलें काम आसता. नगरसेवकाचें काम वेगळें आसता, आमदाराचें काम वेगळें आसता, मंत्र्याचें काम वेगळें आसता. सो प्रत्येक लेवल आनी ती ह्या लेवलाचेर हे हाणें काम करपाचें दुसऱ्या लेवलाचेर ताणें काम करपाचें तिसऱ्या लेवलाचेर ताणें काम करपाचें अशें लेयर्स आसतात. जर हे पयल्याच जर लेयराचेर जर का सगळे हे जाता फिसकट्टा जाल्यार ते फुडले लेयर ते पावपाक शकना अशें. सो हाका जर पळयत जाल्यार आतां म्हाका दिसता की फकत कुंकळ्याकच अशें म्हणना की बाकीचे कडेन जेन्ना आतां इलेक्शन जातलें तेन्ना म्हाका दिसता की लोकांनी आतां विजिलंट रावचें पडटलें. लोकांनी आतां सद्या आतां एक नवो हे येवपाक लागले की लोकांनी आपले उमेदवार दवरचे आनी तांकां निवडून हाडचे अशे तरेन आतां म्हाका दिसता कारभार जावपाक जाय. जाल्यारूच म्हाका दिसता की ह्यो ज्यो आमी जांकां लोकांच्यो संस्था लोकप्रतिनिधी आशिल्ल्यो संस्था अशें तांकां म्हणटात त्यो जर खरेंच जर तांची कामां आसात ती सारकेपणान करतले जाल्यार म्हाका दिसता अशे नगरसेवक जिखून हाडचे पडटा लोकांनी. ताजे खातीर लोकांनी आतां इनिशिएटीव घेवचो पडटलो. इतलेंच म्हणटा ही चर्चा थांबयता. देव बरें करूं आनी आमचे सगळे पळोवपी आहा तांकां देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक TV.